नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. कामधेनू येवजणेत घुसल्यात दलाली. व्हेटरिनरी ऑफिसर्स, अधिकारी, कॉन्ट्रॅक्टर मिळून दूधकारांच्या गळ्यात बांधतात म्हारग गायो. कोपारड्या कॅटल मेळ्याचेर प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. सरकारी कर्मचारी सोमारा 18 तारखेर एका दिसाचे पेन डावन टूल डावन स्ट्रायकार. मुख्यमंत्र्यान नाडयो आवळपाची शिटकावणी दिले उपरांत एका दिसाचो पेन डावन. पीडब्ल्यूडी जाला कितल्याशाच टेक्निकल स्टाफांचे घर. दसकांची दसका कितलोसोच स्टाफ एकाच ऑफिसात एकाच पोस्टार ट्रान्सफर नासतना जाला सरकारी जावंय. पळयात रिपोर्ट. केंद्राची फूड सिक्युरिटी येवजण आयल्यार राशन सोसायटी चलोवप कशेंच परवडपाचे ना. 70चे सोसायटीवाले मारतात बोवाळ. सरकारान कमिशना परस पगारूच दिवचो म्हूण मागणी. आणि गोंयकारांचे रक्षाबंधन. भावाक राखी बांदून भयण भावाचे नाते घटमूट. भयणीक राखची म्हूण भावाक उगडास. शाळा, कॉलेजी, ऑफिसांनी, संस्थांनी मनयले रक्षाबंधन. खबरो विस्तारान. दूधकारांक चालना दिवंक म्हूण केल्ले कामधेनू येवजणेत सध्या पद्दतशीर कातर मारप चलना. एनिमल हजबंड्री खात्यांतली दलाली, व्हेटरिनरी ऑफिसर, दोतोर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांची मिली भगत. उणे जातीच्यो गायो प्रेस वाडोवन दूधकारांच्या गळ्यांत बांदतात. गायो बऱ्यो नाशिल्ल्यान मरतात. भोगता निमणे दूधकार. बोल्सां भरतात खात्यांतल्या दलालांची. एनिमल हजबंड्री खात्यांतलो स्टाफ दूधकारांच्या सबसिडीचेर कातर कशी मारता. पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. जीएमसीतले प्रुडंटाचें स्टिंग ऑपरेशन रक्तचरित्रान सरकाराचें नाक कापलें. सरकार जाग्यार आयलो. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची दलाली करपी लॅब टॅक्निशियनाक सस्पेंड करून चवकशी सुरू केली. आतां दुसरें स्टिंग ऑपरेशन. कर्म धर्म संयोगान तेंय लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्याच खात्यांतलें. कामधेनू येवजणेन बऱ्यो गायो घेवंक म्हूण सरकार दूधकारांक सबसिडी दिता. पूण खात्यांतले ऑफिसर आनी कॉन्ट्रॅक्टर मेळून दूधकाराच्या बोल्साक कातर मारून भोंवतात. हो प्रकार कानार पडलो आनी प्रुडंटाची टीम हिडन कॅमेरा घेवन वाळपयक कोपाड्ड्यां पावली. थंय भरता कॅटल मिला. हें पळयात कोपाड्ड्याचें गायांचें सरकारी फार्म. थंय दूधकार बऱ्यो हायब्रीड कामधेनू घेवंक म्हूण येतात. दर शेनवारा हो मेला भरता. गायींचो प्रेस बोर्डार असो मारिल्लो आसता. प्रेस थारायतात खात्याचे अधिकारी, दोतोर आनी गाय विकपी एकठांय जावन. गायींचो प्रेस पळयात. 15 ते 16 लिटर दूध दिवपी गाय 49,000 रुपया. 17 ते 18 लिटर दूध दिवपी गाय 59,000 रुपया. 20 लिटरां वयर दूध दिवपी गाय 70,000 रुपया. रेटी पयल्या उपरांत प्रुडंटाची टीम गोरवां विकतल्या कडेन गेली. टीम प्रुडंटान चवकशी केली. तो म्हणटा रेट फिक्स देवंक शकना. ते भायर गाय विकल्या उपरांत दोश आसल्यार गाय बदलूंक मेळची ना. 20 लिटर दुधाचे गायचो रेट 70,000 म्हणून तो उलयलो. मैं रेट नहीं बोलता जी, कमेटी रेट लगाता है. हमारा रेट क्या बोल, कमेटी रेट लगाता है. कमेटी रेट लगाता है. हमारा रेट कुछ नहीं. हमारा रेट कोड करता है. हम लोग उसके बाद उन लोग ये करते हैं. रफली कितना पड़ेगा? मेरे पास सब वही है. मेरे को छोटा दूध देने और बाद में लफड़ा होता है. 3 लीटर के बोला तो सब मोर देन 70 के ऊपर ही जाएगा पूरा. सही. वो आपने लाके दिया ना किसी को 68 अब 68 कुछ ना 70 के ऊपर ही जाएगा. आपको बोलना पड़ेगा ना. जी. आपको डॉक्टर भी बोलना पड़ेगा. क्या उतना लीटर का चाहिए? हाँ, 1-2 लीटर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. मान लो ड्रास्टिक चेंज हुआ तो कुछ है इतना पैसा डाल के कुछ मान लो 20-22 का बोले. वो लोग भी बोले हमको पता नहीं गाय का कुछ अचानक कुछ 14 पे नहीं तो इस गाय का चरा है तो कुछ रिप्लेसमेंट का कुछ. रिप्लेसमेंट कुछ नहीं. अभी तो किसी को नहीं करेगा. हम जाके क्या करेगा सर. हम किसको करेगा रिप्लेसमेंट बोल. गायीचो प्रेस आयकल्या उपरांत प्रुडंटान कोल्हापूर आनी बारामती फोन करून गायीचो प्रेस काडलो. आमकां गाय घेवपाची आसा म्हूण सांगून दुधाचे ताकी प्रमाण गायीचो प्रेस विचारलो. कोल्हापूर आनी बारामतीचो प्रेस. 15 ते 16 लिटर दूध दिवपी गाय 25,000 रुपया. 17 ते 18 लिटर दूध दिवपी गाय 40,000 रुपया. 20 लिटरां वयर दूध दिवपी गाय 50,000 रुपया. 18 लिटर म्हणजे त्याच्यात जर चांगल्या गाई घ्यायच्या म्हणलं तर 45च्या अशा लेवलला घ्यावं लागणार बघा. 45,000 ना. 45 काहीतरी वरती बसणार तुम्हाला सांगायचं. हो बरोबर. म्हणजे गायींच्या क्वालिटीवर राहणार. बरोबर बरोबर.
ते काय आहे, त्या पद्धतीची गाय असली तर सर्वसाधारण 50 बी द्यावे लागतील अशी म्हणजे हे आहे त्याचे. काहींची जशी क्वालिटी जशी भेटेल तसे तुम्हाला हे करता येईल. चांगल्या क्वालिटीची कितीला भेटणार? चांगली एकदम जर घ्यायची झाली तर 50च्या वरती लागणार. म्हणजे आणि 16-17 लिटरची कशी पडणार मला गाय? ती सर्वसाधारण 40-45 अशी पडेल. कोल्हापूर नाही, डिग्री साखर कारखान्यापाशी त्या एरियात असं फिरून घेतोय आम्ही. आणि मला ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट किती पडणार इथे यायला, म्हणजे किती भाडं वगैरे काय होणार? भाडं तर 407 मधनं 5 गाडी येते. तुम्हाला सांगायचं 5 गाडीला सर्वसाधारण वाळपईला 7,500-8,000 रुपये बसतील. 5,000 रुपये वगैरे. 7 घरा, 7 किंवा 8 एवढंच. 7 किंवा 8. म्हणजे 20 लिटरची वगैरे 20 ते 21 लिटरची गाय वगैरे मला भेटणार? 20च्या जर अशा लेवलच्या वरच्या घ्यायचं तर तुम्हाला सर्वसाधारण 50च्या वरनं घ्यावं लागतील. 50,000ला. ओके. गाय बघू नाही, चांगली गाय घ्यायची म्हणलं की चांगले पैसे आहेत. गाय घ्यायची म्हणजे 20,000पासून बी, पण गाय तशी पाहिजे ना, दूध दिलं पाहिजे तिने, असं पाहिजे. हो मला एक सांगा, 15 लिटरची वगैरे कितीला पडणार, म्हणजे अंदाज तरी सांगा ना. गाय आता 1 नंबर आणि क्वालिटीची गाय म्हणलं का नाही लाखापर्यंत आहे बघा. आणि थोडीशी जातीला कमी, रेंजला कमी, दूध देणार जास्त ती, पण जातीला कमी असली का नाही थोडी किंमत कमी होती. असं आहे तिथं. म्हणजे काय किंमत तरी सांगा. गेला असे गाय बघून 50,000पासून 1 लाखापर्यंत गाय आहे या. 50,000ची गाय किती देणार दूध अंदाज तरी 20 लिटरची आतनं चालणार होती गाय, जास्त देणार आहे का? 50,000ची. ओके. आणि 15 लिटर वगैरे ती कमी असणार ना? हाचोच अर्थ गोंयांत ज्यो गायी दुधकाराच्या गळ्याक बांधतात ताचो रेट कोल्हापूर आणि बारामतीच्या तितल्याच लिटर दूध दिवपी गायी परस 20-25 हजार मायच. आमी ते मनशाक थंय सावन गायी गोंयांत हाडपाचो खर्च विचारलो. तो म्हणटा एके गायेचेर 5-1 हजार खर्च येता. एका ट्रकान 10-12 गायी भरून हाडटात. तशें केल्यार गायी फाटल्यान खर्च देंवता. मात गोंयांत येतकूर तिचो प्रेस 20-25 हजार कसो कितें वाडटा? सरकाराच्या कामधेनू येवजणे प्रमाण हायब्रीड गायीचो प्रेस 40 हजारा वयर आसपाक जायना. दुसरें, दुधकाराक गोंया भायल्यान गोरवां हाडपाक मेळना. गायो हे कॅटल मेल्यांतल्यानूच घेवच्यो पडटात. खातें म्हणटा ते स्वता गोरवां विकती घेनात. ते भायर गायी हाडपी लोकांकडेन खात्याची कसलीच कबलात ना. उपरांत प्रुडंटाचे टिमीन फार्मांत गायी व्हरपाक आयिल्ल्या बाकीच्या शेतकाऱ्यांकडेन चवकशी केली. हो दुधकार कितें उलयता पळयात. तो सध्या कपलार हात घेवन बसला. सरकारी फार्मांतल्यान ताणें 5 गायी व्हेल्ल्यो. तातूंतल्यो 3 गायो मेल्यो. लाखांचो फटको. सरकाराची अट आशिल्ल्यान ताणें कामधेनू कॅटल मेल्यांतल्यानूच व्हेल्ल्यो. घरा पावोन 2 दिसां भितर कामूय ना आनी धनूय ना. कॅटल मेल्यांतल्यो गायी मेल्यो. आमी पयलीं घेतल्या न्ही, फाटीं पयलो तुमकां कितले घेतले? 4 पाट मेल्ल्यो. 4 पाट सगळे आले? 3 मेल्यो. 3 मेल्यो? 3 मेल्या कशें? बरो म्हारग घेतले तुमी तो. 49 हजारांक घेतात. 3 मेले. लुकसाण तुमकां जवळ 1.5 लाख लुकसाण जालें तुमकां. ताका पळयतालो सारकें वेचून काडटालो ही मेले बरे करून काय फायदो जालो ना. दुधकारांक एका वटेन गोवा डेरी सारको प्रेस दिना. दूध वाडचें म्हूण गरीब दुधकाराक सरकारान कामधेनू करून दिल्या. थंय दोतोर, वेटर्नरी ऑफिसर आनी गायी विकपी कॉन्ट्रॅक्टरांची एकठांय जावन दुधकाराच्या बोल्साक कातर. कसल्योय गायी हाडून गळ्याक बांदप चल्लां. 40 हजारांच्यो गायी विकतात 60 हजारांक. सरकार म्हणटा 40 हजारांक बऱ्यांत बरी गाय मेळटा. दुधकारांक ना जाल्यार पर्याय. कामधेनूक ना वाली. ही एनिमल हजबंड्रीतली दलाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी कर्मचारी फुडल्या सोमारा 18 तारखेर एका दिसाचे पेन डावन आनी टूल डावन स्ट्रायकार वतले. ड्युटेर येतले पूण काम कसलेंच करचे ना. पे स्केलींनी सरकार भेदभाव करता म्हणून निषेध करूंक निमणे आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांनी टोकन स्ट्रायकाचो उपाय काडला. पयलीं काम बंद करून संपाक वचपाक सोदताले. पयलीं काम सारकें शिस्तीन करात म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान नाडयो आवळपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत आतां हो उपाय काडला. इन एडिशन टू 6 पे दिवपाक तुमी जर दिता, थोड्यांक दिता तर बाकीच्यांक कित्याक अन्याय करप? तांकां कित्याक स्टेटमेंट मदरली ट्रिटमेंट कित्याक? तो आमचो तें आमचें मागणें. आमचें न्यायीक आसा सारकें. सेकंड फेज आमचो पेन डावन टूल डावन आसा जो आमचो 18 तारखेर जातलो ह्या म्हयन्याचे 18th ऑफ दीस ऑगस्ट मंडे. एक दीस एज अ टोकन. At the moment, working committee and Taluka committee has decided to
observe 1 day token strike on 18th, pen down, cool down. And further we will decide. After that, working committee and taluka committee sit, we will decide the future course of action. आमचे पे कमिशन हे आमकां कमिशन पे स्केल आमी दिवच्योच पडटल्यो अशें खंयचोय राज्य ना किंवा ताका पे कमिशन दिना म्हणपाक शकत ना. आनी समज त्या वेळार येता जाल्यार मागीर आमी कितें करपाक तें ठरयतलेच न्ही. देर इज अनदर वे. DA पळय आसता ती बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन. जरी तर गव्हर्मेंटान आतां 1996चो पगार प्रायस इन्फ्लेशन जरी तर रिस्टोर केले 10 पैशांनी वो 4 आण्यांनी पाव मेळोंक लागलो. वो 50 रुपीजांनी प्रायम लोकेशनाचेर जरी तर स्क्वेअर मिटर एरिया मेळोंक लागले, प्लॉट मेळोंक लागले जाल्यार आमकां कित्याक जाय 6th or 7th पे कमिशन. वो DA जाय आमकां तेन्नाचो पगार लिखून दिल्यार चलता. पूण गव्हर्मेंटाकडे जेन्ना कंट्रोल जायना प्रायस इन्फ्लेशन ताका लागून DA आनी पगार वाडोवचो पडटा. सो वी कॅनॉट बी ब्लेम फॉर डिमांडिंग हायर पे स्केल्स or enhancement of DA. घेऊया एक विराम.